पुराय गोयच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक 7वें वेतन बेगीनाच लागू करचे म्हण गोयच्या सरकारी कामगार संघटनेन मागणी केल्ली। गोयच्या मुखेलमंत्र्यान हे वेतन बेगीनाच लागू करपाचे आश्वासनूय दिल्ले। चवथ जावन आता दिवाळी गेली, मात अजून काय सरकारान हाचेर निर्णय घेतिल्लो ना म्हण सरकाराक गोय सरकारी कामगार संघटनेन स्ट्रायक नोटीस दिला, अशी माहिती जॉन नाजारेथ हांणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान संजय मुनाली। We will go to Secretariat to collect 7th pay commission order and we will all go together unitedly. हो नारो दिवन आयज आमी सगळ्या गव्हर्नमेंट सर्वंटाक गोंयभर गव्हर्नमेंट सर्वंटाक तेच परी जे कोण ऑटोनॉमस बॉडीन काम करता कॉर्पोरेशनांनी काम करता तांकां उलो मारता जेन्ना जेन्ना पे कमिशन येयल्या जावं ते 4th पे कमिशन 5th पे कमिशन 6th पे कमिशन येयले उपरांत सरकारान आमकां वेगीच लागू केल्ले आसले, पूण हे पयलेच फावट हे पे कमिशन लागू करपाक जायतो वेळ जाल्लो आसा। माननीय मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाणें 4 ऑगस्ट 2016 असेंब्लीन आपणे जाहीर केले की आपण 7th पे सरकारी कर्मचाऱ्यांक वेगळ्यान वेगळी लागू करतलो। गणेश चतुर्थी कडेन ताचे नोटिफिकेशन काडटलो गव्हर्नमेंट आणि फ्रॉम नोव्हेंबर ऑनवर्ड्स ही सॅलरी आहा ती रिवाइज पेयान जातली म्हणून। पूण आयज गणेश चतुर्थी जावन गेलो ते उपरांत 27 सप्टेंबराचे आमी एक ईमेल धाडून गव्हर्नमेंटा लागीं अपॉइंटमेंट मागलो जाणा जावन घेवपाक स्टेटस कित्याक खूंय पावलेलो आसा, कित्याक लागून वेळ जाल्लो आसा म्हण, पूण सरकारान आमकां अपॉइंटमेंट दिवंक ना। ते उपरांत ग्रुप डी एम्प्लॉइजाचो एक इश्यू जालो, ते स्टेटस वाडोवंक नासलेल्यान 7th पे कमिशनान तांकां कॉरेस्पॉन्डिंग पे स्केल येवंक नासल्यो म्हणटच तांकां खूंय बसयतले ते कोणूच नको आसलो। एक कन्फ्युजन जाल्ल्यान आमी 2 ऑक्टोबराक हिंगा एक व्हडली मिटींग घेतली आनी ते उपरांत आमी 10 ऑक्टोबराक गव्हर्नमेंटाक एक पत्र धाडले आनी सांगले असो गोंडाट हें जाल्लो आसा, कन्फ्युजन जाल्लें आसा, ताका लागून वेगळ्यान वेग आमचो हो सॉल्व करचो आनी आमकां अपॉइंटमेंट दिवचो, आमकां जाणा जावन घेवंक जावो म्हणून। इश्यू खूंय पावला आनी कितें जालां पळय ते तोरी गव्हर्नमेंटान आमकां अपॉइंटमेंट दिवंक ना। ते उपरांत आमी माननीय मुख्यमंत्र्याक एक डीओ लेटर बरयलें, एक ते पर्सनल लेटर आसता आनी ताका एका विश केलो चवथे कडेन दिवाळे कडेन आनी परत तेजी लक्षान हाडलें की हो इश्यू आहा पळय तो वेगळ्यान वेगळी सेटल करूंक जाय, कित्याक जायते लोकां आमकां खबर आयको येता की डिले जावपाचो आहा आनी गव्हर्नमेंट सर्वंटूय उजावड जाल्ले आसा स्टेटस जाणा जावन घेवपाक, तोरूय आमकां अपॉइंटमेंट दिवंक ना। मागीर 27 ऑक्टोबराक आमी 26 ऑक्टोबराक आनीक एक पत्र बरयलें आनी गव्हर्नमेंटाक सांगलें, जेन्ना गव्हर्नमेंटान एक 24 ऑक्टोबराक एक प्रेस ब्रिफिंगान सांगलें की ग्रुप डी आहा तेका आमी ग्रुप सी करता आनी हे टेक्निकलिटीक लागून लेट जातलो म्हणून ते आमकां बांदून घेवपाचे इतले आमी हे नासले, कित्याक हो इश्यू जावपाचो आसा म्हूण गव्हर्नमेंटाक बरे भाशेन खबर आसलेली अशें आमचे मनान दिसता। कित्याक जेन्ना हे हाय रँक ऑफिसर जे IAS ऑफिसर काम करता तांकां खबर आसूंक जाय की 7th पेन तांकां कॉरेस्पॉन्डिंग पे स्केल येवची ना म्हणून आनी तेंचो पयलेच हें जाल्लो आसूंक जाय हेजेर होमवर्क अशें आमकां दिसता। आनी जेन्ना चीफ मिनिस्टरान हो स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस पळय केल्लो तेन्ना हे सगळे फॅक्टर कन्सिडर करूनच केल्लो आसतलो हें आमकां दिसून येयलें आनी हाकाच लागून आमी 26 ऑक्टोबराक आनीक एक पत्र बरयलें चीफ मिनिस्टराक आनी वेगळ्यान वेगळी हें पयलो अपॉइंटमेंट मागलो, तोरी दिवंक ना। तेन्ना मागीर आमी एक एमर्जन्सी मिटींग घेवन आमी ठरयलें इनफ इज इनफ, जरी तर 4 नोव्हेंबर देखून गव्हर्नमेंट आमकां अपॉइंटमेंट दिना जाल्यार आमी 7 नोव्हेंबराक स्ट्रायक नोटीस दितले म्हणून आनी आयज हो स्ट्रायक नोटीस आमी गव्हर्नमेंटाक दिल्लो आसा।